आमी सकाळीं बेग्गी उठून TMA हॉलाक भायर सरल्या कित्याक थंय जावन आसा एक्स फॅक्टर एक्झिबिशन वा सेल. हे 3 दिसाचें सेल म्हणून कळोन आयलें. तशें आमी फर्स्ट दिसात आयल्या. आतां हांगा येवन आमी पळयता की काल पुरो आसा आनी क्वॉलिटी कशी आसा, रेट्स कशे आसा, वर्थ इट गी. मुखल्या 2 दिसांनी तुमकां थंय वोशेत गी मुजे रिव्यू काले आमचे काल एक्सपिरियन्स आसले तुमचे सांगाता शेअर करूंक आशेता. भितर रिकतना आमकां रास वस्तू एका कावंटरार टेबला वयर सोडून घाल्लें दिसलें आनी आमकां तांतले उस्तोन वस्तूरां चूज करूंक आसली. रेट 50 रुपीजांतावन स्टार्ट जाल्ले 50, 100, 200 अशे रेट्स दिसले. सो कितले मिसर सट्टा म्हणून आनी पळयजेतलेंत. पुरा एजीच्यांक आसा, भुरग्यांक आसा, टिनेजर्सांक आसा, दादल्यांक स्त्रियांक जाय आसले वस्तूर हांगा दिसले आमकां. क्वॉलिटी आनी प्रायजाक वर्थ इट गी म्हूण मुखार वेताना तुमकां सांगता. बरें आसा न्ही 100 रुपीज 100 रुपीज. हांगा वांडोय आसात मुस्त. दादल्यांचे वांडो इल्लो घट दिसतात. लेडीजांचे म्हाका मुस्त वांडो लायक जावनात. थोडे बरे आसले, उरले म्हाका इल्ले यूज जाल्ले बरी वा कलर फेड जाल्ले बरी दिसून आहले. सो तशें म्हाका तितलें लायक जावना वांडाचे कॅटेगरी. आमी लेडीजांचे टी-शर्ट टॉप्स ते पळयले, तितले पसंद जावना. भितर उस्तिल्यार कांय इल्लें बेटर मेळात कोणना. बट एक ड्रेसाचे कावंटर आसले ते म्हाका मस्त लायक जाले कित्याक थंय म्हाका एक 500 टायपाची बरी आंगली 250 रुपीजाक मेळ्ळी. पूण बेजाराय कित्याक म्हणल्यार तें ट्राय करूंक सोडिनात. हांवें ट्राय केलें, म्हाका एक लायक जालें बट तांणी म्हणलें ट्राय करूंक ना. सो एकत म्हाका ते टायट आहले वा मस्त लूज आहले, म्हजे फिटिंगाचे म्हाका मेळूं ना. हांगा रास जीन्स पळोवंक मेळ्ळे. जीन्स शॉर्ट्स, जीन्स लूज बॅगी जीन्स, स्किनी फिट, हर एक टायपाचे जीन्स हांगा आसले. 800क 600क 500क जीन्स आसले. आनी ते बरे क्वॉलिटीचे आसले. मॉलांत मेळच्या पॅन्ट्साच्या बराबरच आसली. मस्त कलर्सांनी आसले, व्हाईट, ग्रे, ब्लॅक, ब्लू, ल्हान सायज तावन व्हड सायजीक हर एक सायजाच्यांकी ते आसले. हांवें पयले सांगले बरी हांगा ट्राय करूंक जायना. सो थंय एक मनीस आसलो, तो मेजरींग टेप काडून आसलो. सो आमकां आमची मेजरमेंट काडून तो आमकां खंयचे सायजीचे पॅन्ट जाता म्हणून सजेशन दिवंक रावून. हर एक वस्तूराच्या प्रायस टॅगांत आसल्या रेटीच्या की ताची रेट कितें डिस्काउंटेड रेट आसली तातूंत एक 50 70-80% डिस्काउंट आहले बरी दिसता. आनी हांगाचे जॅकेट्स म्हाका थोडे मेळ्ळे पळोवंक. स्पेशली ही रिवर्सिबल जॅकेट खंय एक सायडीर एक कलर ती रिवर्स करून आनी एक कलरार घालयत. हाची रेट खाली 1200 आसली. मस्त सॉफ्ट आसले बट म्हाका ताची गरज नासली देखून थंय सोडले. जीन्स मात नाही आसता, सलवाराक घालचे सिगरेट पॅन्ट्स, पलाझो पॅन्ट्स आनी दुसरे चुडीदार पॅन्ट्स हांय आहली. वेल नोन ब्रँड्स आसली, लोकल ब्रँड्सां सांगाता. सो पुरे पॅन्ट्सां बरी आहली म्हणून हांव थोडे पॅन्ट्सां सलवाराची बरी आसली. स्कर्ट्सय आसले मोद्या पॅन्ट्सां सांगाता. येस, तुमी इल्ले उस्तीचे पडटा तुमकां बरें कांय मेळाचें जाल्यार. 10 वरार स्टार्ट जाता म्हूण आमी 10 वरारच पावल्या, चिंतून की आमींत फर्स्ट आसता म्हणून. बट 10:15 जाताना लोक बरोंक सुरू जालो. हे आज फ्रायडे, सॅटर्डे संडे आनी 2 दीस हें आसा. बट हांव चिंता आजूत लोक बरला की आहले पुरा बरे आसले आयटम्स बेगी आजूत सेल जाता म्हूण चिंता हांव. पूण तांणी म्हणलें की तांचे कडेन आनीकय स्टॉक्स आसा ते तांणी भायर काडूना म्हूण. सो फुडल्या 2 दिसांनी तीं भायर काडटलीं. वस्तूर सांगाता हांगा इनरवेर्स, बेल्टां, सॉक्स, पर्सां, परफ्युमां, बॅग्सां आनी पुरो आसली आनी सनग्लासीसय आसले. हे पुरो आयटम्स थोडे भायल्या कावंटरांनी तुमकां मेळटा. ताका बरे वेल नोन ब्रँड्साचीं नांवां तांणी घाल्यात बट ते पुरो ओरिजिनल प्रॉडक्ट्स न्हय देखून तुमी इल्लेशे केअरफूल रावा. आनी सांगाताच भितर तुमी पळयताना वस्तूरां सोमा पळया कित्याक थोडीं इल्लीं स्टेन्ड आसात, कथां जाल्लीं आनी पुरो आसात. ते सोमा पळोवन तुमी काडून घेवचें पडटा. मुखार वेता आमकां थोडे इल्ले बरे लेडीज शर्ट्स हांय पळोवंक मेळ्ळीं बट हांवें म्हणलें बरी मस्त उस्तीचें पडटा. आनी एक कावंटर ब्लँकेट्साचे आहले, बरे क्वॉलिटीचे ब्लँकेट्स आहले. ते 1500 मारते सगळे सेट. अति उत्तम क्वॉलिटी म्हूण हांव सांगिना बट सॉफ्ट आसा. 1500 वर्थ इट म्हणून येत. बट आमी रावच्या गांवाक ताची तितली गरज ना, तशें आमकां गरज म्हूण बगुना.
मुखार वेताना आमकां लेगिन्सां पळोवंक मेळ्ळीं तीं बरीं आहलीं क्वॉलिटीचीं ट्रॅक पॅन्ट्सां आहलीं सो हांवें म्हणीत हांगा टॉप वेअर्स आसा की बॉटम वेअर्स पॅन्ट्सां शॉर्ट्सां वर्थ इट हांगा त्या रेटीक तीं बऱ्या क्वॉलिटीचे पॉकेट्स आसले विदावट पॉकेट्स मेन्स लेडीज हर एक सायजीचे आसले सो कोणाक जाय हे बेस्ट उण्या रेटीर बरे क्वॉलिटीचे तुमकां मेळटा प्रोडक्ट्स हांगा रेनकोट्साक एक कावंटर आसले 400 सिंगल आनी 600 रुपीज सेट्टाक लोकल ब्रँड्स सांगाता वायल्ड क्राफ्ट म्हणले वेल नोन ब्रँडाचे रेनकोट्स आसले ताचे मटेरियल बरें आसले जिप्स बरें आसले मुखार वेताना आमकां नेहरू जॅकेट्स पळोवंक मेळ्ळे वेगवेगळ्या प्रिंट्साचे बरी आसली क्वॉलिटी म्हळ्यार ते आपोडटना सॉफ्ट फील जावन आसले मागीर शर्ट्सां स्वेट शर्टां टी शर्टां पळोवंक मेळ्ळीं शर्ट्सां ती प्लेन शर्ट चॅक शर्ट्स फ्लोरल शर्ट्सां हाफ स्लीव्स फूल स्लीव्स पुरा टायपाची शर्ट्स हांगा आसलीं थोडीं आतांच्या टिनेजर्सांक इल्ले कूल कलर्सांचे आनी कूल प्रिंट्साचे आसलीं तलीं आसलीं हांगा पूण हांवें सांगचें एकत तुमी सोमा उस्तोन सोमा पळोवन तुमी चूज करीचें पडटा कित्याक तें आहलें पुरे शर्ट्सां सोमा आसात म्हणना आसात थोडीं बरीं ते तुमी सोमा बीन काडीचें पडटा परतून हांव सांगूंक आशेता हांगाचे पॅन्ट्स मस्त बरीं आसलीं वेगवेगळ्या रंगाचीं वेगवेगळ्या डिझायनाचीं वेगवेगळ्या सायजाचीं आनी इतले ऑप्शन्स आहले की म्हाका चूजूच करूंक गावना की खंयचे काणयोचे म्हण आखेर कांय काणयो कोत्तना हे ॲक्च्युली कावंटर्स एंटर जाताना मेळचे आमी वडोवन मस्त वेगळी आयल्यान तशें ते सेट्ट जावन येतले हांगा भायल्या कावंटरार मेळचे आयटम्स ब्रँडेड नांवां आसात पुरा बट खंयचे ॲक्च्युली ब्रँडेड घेवन म्हाका गोतूना कित्याक थोडे परफ्युम्स आनी बॅग्स हांवें चॅक केले ते रियल न्ही ओरिजिनल ब्रँड्सांनी बेश्टे तांची नांवां तांणी घाल्यांत थोडे रियल आसूंक पुरो लायक सॉक्स आनी पुरो रिबॉकाचे आनी 100% श्योर ना हांव चिंता खाली नांव मात्र घालून तांणी ताचे घाले म्हणटात डुप्लिकेट प्रोडक्ट्स म्हणटात ताका डुप्लिकेट प्रोडक्ट्स केल्यात हांगा थोडे ब्रँड्साचे प्रोडक्ट्स बरे तांणी इमिटेट करून केला की मागीर आमी फोटो काडून गुगलार चॅक करीचे पडले की ते ओरिजिनलच घी म्हणून बट ते लोगोन तामकां इल्ले डिफरन्स कळ्ळ्यान आमी ते काण घेवना ते प्रोडक्ट्स काण घेताना सोमा पळया की त्या ब्रँडाचे लोगो तेंत घी म्हूण सोमा वेरीफाय करन त्या प्रोडक्टाची क्वॉलिटी फिनिशींग आनी पळोवन डिसायड करा आनी हें पुरा अशें पॅकेज करून येता की ते ओरिजिनला बरीच दिसतात स्पेशली परफ्यूम आमकां टेस्ट करूंक दिवना ते हे ब्रँड्स तांणी मेन्शन केल्ले आमी ॲक्च्युअल काणयोंक गेल्यार 10,000 वयर पडटा हांगा 1500 दितात आमी मागीर तें काण घेवन घरा येवन तें आमच्या स्किनाक लागून आनी ताचे तोंडांनी कांय एलर्जी जावंक वा कसले केमिकल्स यूज केल्यात आमकां गोतूना सो आमी मस्त मायंडफूल आसाचें पडटा असले पुरा सेलार आमी प्रोडक्ट्स काण घेताना हांव सांगिना तुमकां की तुमी काले काणगेचे काले काण घेवन उजो म्हणून बट हे पुरा संगती तुमी मोतीन दरीचे शॉपिंगाक येताना म्हण तितले मात एक ल्हानशें टीप दिवंक आशेता